येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पुळ्याचे हेडलाईन्स। लक्ष्मीकांत पार्सेकरान तयार केल्ली फायल खंय विश्वजीत राणेन आडायल्या। चिखलेचे सभेत म्हादय बचाव आंदोलकांनी केलो बुडकुलो फार। आंदोलकांची आता दक्षिणेचेर स्वारी। मोपा विमानतळार विकपाक दिवनाकात सोरो मागला गोंय सोरो वेपारी संघटनेन। अपकार आयुक्ता वांगडा घेतली बसका। दर्यादेग वाठारात आयज जोडू येता पावस, मेळटलो जोगलांचोय सांगात। 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस तापमानाचो अदमास। आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। रमेश तवडकर सभापती जावच्या आदीपासून गांवडोंगरी कर्वे घावणे धरणाच्या उदकाचेर आमचे उलोवप चलताले। सभापती जाले उपरांत तवडकरान धरणाच्या उदकाचेर नियोजन करता अशें उतर दिले। त्या उपरांत WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान येवन उतर दिले, पूण खंयचे कडेन कांय ना। आता लोकांनीच कितें तरी करचे पडटले। आदल्या सरपंचान निशेवणी उक्तायल्या। सरकार लोकांच्या उदरगतीच्या नावान लाखांनी कोट्यांनी पैसे मोडटा, पूण जे सरकार कोट्यांनी पैसे मोडटा ताचो यथायोग्यपणे वापर जाता काय कितें, आनी तो वापर जाल्या उपरांत खऱ्या अर्थान लोकांचो डेव्हलपमेंट जाता काय कितें, लोकांच्या जिवनाक तेजो आधार आनी तेजे खऱ्या अर्थान विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान वाटचाल जाता काय कितें हो मोठो प्रश्न। आयज आमी गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या कर्वे हांगासर आशिल्ल्या गावणे ह्या डॅमाचेर आसात। तुम्ही ह्या डॅमाक पळयतात, बाकीच्या सगळ्या कडेन उदक सुकून सामकें सकल पावला, पूण ह्या डॅमाक आजुनूय कितलेशेच उदक आसा। हे डॅम जवळ जवळ 20 वर्सां पयलीं बांदपाक सुरू केल्ले आनी 2017क म्हणजेच आज पर्यंत जवळ जवळ हे डॅम बांदून जालें जाल्यार सुमार 6 वर्सां जालीं। तरी पूण ह्या डॅमाचो आजुनूय ह्या गांवडोंगरी भागान कांयच 4 आण्याचो सुद्दां फायदो जायना। ह्या डॅमांतलें उदक खऱ्या अर्थान पयलींचे जर विचार जर पळयले तांगेले हें उदक खंय संपूर्ण गांवडोंगरी वाठारांतल्या लोकांक पिवपाक डायवर्ट करपाचें आशिल्लें, पूण दुर्दैव अशें डॅम बांदून रेडी जाला, पूण जें उदक ह्या लोकांक व्हरून डायवर्ट करून सिस्टमॅटीक जे पंपिंग करून किंवा पायपलायन करून जे पळय पावोवपाचें आशिल्लें तो तांचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो खंय तरी शणूनच पडल्या सारको आसा। विशय हांव जेन्ना सरपंच जाला आनी ते जेन्ना यूथ आसा आदर्श युवक संघाचे आदर्श एक चेअरमॅन आसले ते त्या वेळाचेर हांव तेंचे कडेन हे कागाळ्यो सगळ्यो गांवडोंगरीच्यो पंचायतीच्यो कागाळी तेंचे मेरेन हांव घेवन वयतालो। ती जाले नंतर आमी हे विशय म्हळ्यार की राजकारणाचे भाशेकीत आसता, आमी सांगलात तांकां, आमी सगळ्याक मागीर पंचायतीच्या वांगड्याक आमी सगळे वचून तांकां सांगलें, सर आमी हें उदक हें आमकां आतां तरी तुमी ह्या हितून सभापती जाल्ले आसा आनी ह्या BJP सरकारान तुमी आसा तेन्ना हें उदक जर सप्लाय केल्यार तुमचें नांव आसतलें आनी ह्या लोकांक तुमी तें उदक सप्लाय करात ना करया म्हणलें तेणें करपाचें। आनी ज्या दिसाक हांगा रेस्ट हावसाक जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना त्या मिटिंगेक सुद्दां आमची चर्चा जाल्ली आसा। ह्या गावण्या डॅमाचें उदक आतां तरी आमी सप्लाय करचें ही आमी तांचे विनवणी केल्या आनी ते वॉटर सुभाष शिरोडकर जे मंत्री आसा ते येवन हांगा विजीट मारून गेल्ले आसा। जेन्ना सुभाष शिरोडकर हांगसर आयलो न्ही तेन्ना तुमकां मेळ्ळो, तुमी आयले, तर त्या वेळार तुमकां सुभाष शिरोडकरान कितें सांगलें? ना आमी हांगा आयले ना, सुभाष शिरोडकर आनी ते डिपार्टमेंट हांगा येवन पळोवन गेले आनी हेजो आमी पुरेपूर आपूण विचार करतलो आनी तुमकां उदक सप्लाय पिवपाक जावं शेताक हें मेळटलें हें ते सांगून गेले, पूण अजून पर्यंत तेजे कितें आराखडो आनी डिपार्टमेंटान कितें केलां तें कांय खबर ना। जेन्ना काणकोणा WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आयलो त्या वेळाचेर आमी ह्या डॅमा विशयीचो प्रश्न ताका विचारलो, तेन्ना ताणें सांगलें की हे जे डॅमाक जें उदक आसा तें उदक जर तर पिवपाक व्हरपाक जाय जाल्यार तें PWD डिपार्टमेंटान आमचे कडेन तें प्रपोजल करून मागीर तांच्यांनी तें व्हरून सप्लाय करपाचें आनी तेंच्यांनी प्रपोजल दिवन जर तर आमी जर उगी रावले जाल्यार तुमी आपल्या विचारा। जर एग्रीकल्चरा खातीर जर हाजो वापर करपाक जाय जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जर आमचे कडेन संपर्क केलो आनी त्या तरेचें प्रपोजल जर आमचे कडेन धाडलें जाल्यार आमी त्या पद्दतीन आमी तांकां हें उदक वापरपाक आमी हेल्प करतले अशें ताणें सांगलें। ST समाजाचे सरकारांतले फुडारी समाजभाव म्हणून गजर करत असतात, पूण प्रत्यक्षात चित्र वेगळेंच दिसता। ST समाजाचो एक फुडारी रमेश तवडकार भाजपा सरकारात आसूनय आनी खोतीगांव गांवडोंगरी वयले वटेन भरिल्लें धरण आसूनय त्या उदकाचो गांवा खातीर तो कितेंच फायदो करून दिवपाक शकना हें दुख्खय अशोक वेळी बुगतायता। आमी कित्याक
पयलीं व्हळांक बांय मारून फोडारी मारून ते तांबडे उदक आमगे लोक आमगे सगळे एश्टी लोक पिताले. पूण आज तो काळ येवपाक जायना म्हणून ही डॅमां हांगा जाल्लीं आसा. आनी तरी आसतना डॅम तुळून भरून सुद्दां आमकां जर उदक मेळना जाल्यार आमचें दुर्दैव्य अशें म्हणपाचें ही पाळी येता. पूण सरकारान एक आमच्या एश्टी भावां खातीर खोतिगांव गांवडोंगरीच्या जास्तींत 90% एश्टी लोक आसा ते शेतकामते आसा, कश्टकरी लोक आसा, तांकां उदकाची गरज आसा. उदक जर मेळत ते काम करपाक आमगे बागायती करपाक शेती करपाक कांय फुडें रावचें ना. जरी आमकां खावपाक पिवपाक उदक हें सरकारान हांगा येवन पळोवचें. आमचे सभापती, आमचे आमदार आनी गोंय राज्याचे एक सभापती आसा तांकां एक मनशाची कीव आसा. एक गरीब लोक बरे सुजाण जावचे, ते उंच जावचे, तांकां राहणीमान तेंगे बरें जावचें अशें तेंचेय संकल्पना खूब मोठ्यो मोठ्यो संकल्पना आमी आयकता. पूण आज हे डॅम आसून जर आमच्या सरान ज्या ह्या लोकां खातीर खावपाक जावं शेता खातीर जावं बागायती खातीर हें उदक आमकां गांवडोंगरी आनी खोतिगांव सप्लाय करचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. गोंय सोरो वेपारी संघटनेच्या वांगड्यांनी बिरेस्तारा अबकारी आयुक्ताक मेळून मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार सोऱ्याच्या दुकानांक परवाने सरकारान टाळचे अशें मागले. बिरेस्तारा हे संघटनेन आल्तीन पणजेच्या मुखेल अबकारी आयुक्ता कडेन चर्चा केली. वेपाऱ्यांक सतावपी हेर समस्यांचेरय भासाभास केली. पळयात. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की बूस्ट इन टुरिझम जर एअरपोर्टार वायन शॉप दीत जाल्यार कशे पद्दतीन जातलें? एअरपोर्टार वायन शॉप आसा म्हणून गोंयांत फुटफॉल चड जातलो आनी टुरिस्ट जे येता तांकां आमी सर्वीस दिना. आमी सगळ्यांत बरी सर्विसीस दिता. 3076 लायसन्सीस आसात. आज प्रत्येक हावजींग सोसायटीच्या भायर वायन शॉप आसा. आज प्रत्येक हॉटेलाच्या भायर वायन शॉप आसा. ह्या वायन शॉपांनी कशें सर्वायव जावपाचें? म्हणजे आमचो कलेक्टीव सेल काडून एका मनशाच्या हातान दिवपाचो प्रयत्न हो आसा. दीस इज नथींग बट कार्टेलायझेशन. आमी पळयलां दिल्ली लिकर स्कॅम. थंयच्या डेप्युटी सीएमान भितर उडयल्लो आसा कार्टेलायझेशन शब्द यूज करून की ही इज ट्रायंग टू बेनिफीट सर्टन पीपल. इज दीस नॉट कार्टेलायझेशन? हांगा आमचो सगळ्याचो कलेक्टीव सेल काडून एका मनशाच्या हातान दिवपाचो जो प्रयत्न करता. इज दीस नॉट कार्टेलायझेशन? आय पर्सनली स्पोक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन दीस. As an association, we had asked an appointment from last 1 month. We are asking an appointment. We are not being given an appointment. Personally, when I go to talk to him, I am being entertained. But as association, जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर जेन्ना हे मागता, we are not being given an appointment. There are 3 wine shops being opened. एक at arrival, म्हणजे फाल्यां तुमी मोपा एंट्री मारता जाल्यार you will be entering through a wine shop. आनी तुमी जेन्ना भायर सरतले मोपाच्यान जाल्यार you will be coming out through a wine shop. आनी तुमचो सेक्युरिटी चॅक जालो जाल्यार आफ्टर सेक्युरिटी चॅकूय जंय वायन शॉप आसतलें, ज्यो बॉटल्स तुमी कॅबीन लगेजीन व्हरपाक तुमकां अलाव जातल्यो. म्हणजे पयलीं 5 लिटर भायर वीच यू आर अलाउड टू कॅरी थ्रू द एअरलायन्स. आनी मागीर त्याच पॅसेंजरान जाणें ऑलरेडी 5 लिटर घेवन चॅक इन केल्या ताका मागीर भितर आनीक बॉटल्स घेवन हँड लगेजीन कॅबीन लगेजीन भितर व्हरपाक मेळटल्यो. म्हणजे दीस इज क्लियर फेवरेटिझम टू वन सिंगल कंपनी. गोंयांत जेन्ना आयज हे इतले लोक आयल्या ते कोण व्हडले करोडपती अशें न्ही. सगळे बारीक बारीक धंदो करपी त्या लोकां कडेन आनी धंदो दुसरो नाय बी. एकूच धंदो घेवन बसलेलो आहा. होय धंदो तर आमचो सोंपता जाय जाल्यार मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें. जेन्ना भूक लागली तेन्ना खावपाक जाय कितें तरी न्ही, मेळना तेन्ना मागीर रस्त्यार येवचें पडटा. तो डायरेक्ट सांगिना तुमकां रस्त्यार येतले काय ना, पण आमी सांगतले बाकीचे लोक ते रस्त्यार वचचेच पडटले. ह्यान पयलीं गेले आमी रस्त्यार. अशें जावंक जायना न्ही. कितें एक कोवीड जाले अख्खे धंदो सगळ्यांचो सोंपलो. धंदो मातसो वयर येता हें परत दुसरें टेन्शन आयलें न्ही. अशें जावपाक जायना. आमकां विश्वास आसा सीएम जो सर आसा तो आमचो आयकतलो आनी आमचे फेवरेबल कितें तरी करतलो जे आमकां लोकांक गोंयकारांक त्रास जायना असो अशें म्हाका दिसता. सामकी कितें एकट्या खातीर तो अशें डिसिजन घेतलो अशें दिसना. कित्याक कितल्या जाणांचीच पोटां वतलीं न्ही. अशें जावचें ना. आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करपाक सीएमा कडेन मागता की गोंयकारांक आमकां कांय हें करूं नाका म्हूण वायट. कित्याक आमी गोंयकारांनी तुमकां कांय वायट करूंक ना म्हणटा. आमचो सगळ्यांचो विचार आपणाच्या मनान धरचें कितें डिसिजन घेवचें पयलीं आनी आमकांय मातशें कॉन्फिडन्सान घेवचें म्हूण. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार.
मादय रान वाठार वाघा खातीर आरक्षीत करपाचे नदरेन तेन्नाचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान डॉक्युमेंट तयार करून फायल फॉरवर्ड केल्ली, पूण विश्वजीत राणेन मंत्री जाल्या उपरांत खंय ती आडावन दवरली. पेडणेचे मोहिमे वेळार स्वता पार्सेकारान सांगिल्ले राणेची उतरां आंदोलकांनी दक्षिण मोहिमे वेळार उजार केली. मादय वाठार व्याघ्र क्षेत्र म्हण आरक्षीत करात, मादय बचाव आंदोलकांनी मागला. सरकाराक वा कांय पालिकांक आवडना असले तरी मादय बचाव आंदोलनाची गरजय आसा आणि ते नेटान चालूय दवरला. उत्तरेत सेव मादय सेव गोवाचो जागर जालो. कार्यकर्ते विविध पंचायतींनी गेले. ग्रामसभेत मादयचो वाठार वाघां खातीर रिझर्व करचो अशे थाराव घेवचे अश्यो विनवण्यो केल्यो. आता दक्षिणेत जागोर जाता. तेची सुरवात चिखले मोटरसायकल रॅली काडून जाली. पळयात. सादिस्तेवा आयलंड जे पयले एफेक्ट जातले मादयचे उदकाक लागून, तर थिंगासाठी आमी स्टार्ट करून आख्खी आमी तिसवाडी केली. सगळ्या गोंयकारांक तिसवाडीच्या सरपंचांनी जावं इतल्या लोकांनी आमकां हें दिलो, तेंची रिझोल्युशनांची आमकां पावली. तेज्या उपरांत आमी पेडणे गेले. पेडणे नागरीक समितीन आमकां फूल सपोर्ट दिलो. आदलो चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकार तेणे बी सांगले की आपणाच्या टायमाचेर आपण हे टायगर रिझर्व हे करचो आणि मादय समाजाची जो टायगर रिझर्व केल्यार मादय समाज जातले म्हणून तेणे आपणाचे सगळे डॉक्युमेंटेशन करून दवरलेले. पूण केल्या वर्साची फायल मूव जातूच गेली आणि 2022 जेन्ना TCP मिनिस्टर हो जालो आमचो विश्वजीत राणे, तेणे खंय ती फायल बंद दवरल्या. आयज तर सेम मादय आमकां मादय सांबाळपाक जाय जाल्यार टायगर रिझर्व करपाचो आणि हे गोंयच्या सरकाराच्या हातीन आहा. हांव एक उलो मागता गोंयच्या सरकाराक, तोच एका आमच्या प्रमोद सावंताक की ताणें बेगीनले बेगीन टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो. मादय खातीरचे आंदोलन राजकीच, पूण खंयच्या राजकी पक्षाचे न्हय वा खंयच्या पक्षाच्या विरोधातय ना. पूण आयचे भाजपा सरकार खर पावला उबारचे बदला काँग्रेसीच्या माथ्यार बुडकुलो फोडटा आसत जाल्यार तांकां बेजबाबदार म्हणचे पडटले. काँग्रेसीन केले ना म्हण तुमकां वेचून हाडले. तुमी सामकीच पाड घातली. फादर बॉलमॅक्स पेरेरान सगळ्याच राजकी पक्षांक शेरमाव दिला. मादेई इट इज अबाउट गोवा, and if it is about गोवा जाल्यार and it is a political movement कित्याक हे सगळे आख्खे जे मेस जाल्ले आहा ते हॅज बीन डन बाय द पॉलिटिकल क्लास, नॉट बिकॉज दे आर सम पार्टी, नॉट बिकॉज दे आर BJP, नॉट बिकॉज दे आर काँग्रेस. आणि आयज जरी तर आयचो आमचो BJP सरकार ह्यो वच कारणाक आजून पासून जरी तर काँग्रेस सरकार आसतना केल्ले म्हण आजून पासून उलयता जाल्यार आय फील दे आर इरिस्पॉन्सिबल. ते करना सारखे म्हण आमी जाणा देखून तांकां आवडिल्ले तुमकां चान्स दिल्लो सगळे सारखे करपाक, तुमी आनीक पाड घातले. सो हितून आय वूड नॉट लायक टू टेक आउट एनी political party as such, but I would surely say all the politicians have to be responsible. If not, जाल्यार तुम्ही शिराप भोगतले आनी कांय जावचें ना. I have expectations from my सरकार. सद्याक म्हजो हिंगा BJP सरकारान म्हाका म्हज्या BJP सरकार कडेन गोंयच्या सरकारा कडेन व्हडली अपेक्षा आहा, आनी एट एवरी स्टेप ही अपेक्षा पाड पडलेली आहा. इट हॅज बीन डिफिटेड बाय द प्रेझेंट सरकार. सो ह्या पासत एनीबडी हुंचो सरकार येवं, आमकां हुंचो सरकार येयला, हुंची पार्टी येयल्या तें इम्पॉर्टंट न्हू. आमकां लोकांक गरजेचें की आमचें गोंय सांबाळ, आमचें पर्यावरण सांबाळ. आनीक तुमी हुंचे आसूं, तुमी सेंट्रलाक आसूं आनीक स्टेटान आसूं. आतां दिस डबल इंजीन बी म्हणटा तें डबल इंजिनान आमचें पाड घातलां सारकें. आमी चिकालीम चर्ची कडेन आहा आनी हांगाच्यान आयज सावथ गोवाची जी आमची कॅम्पेन आहा सेव मादई आनी टायगर रिझर्व करपाचें मादई वायल्ड लायफ सँच्युरी हांगाच्यान स्टार्ट करतले. आणि हेच्या पयलीं 4 तालुका आमच्या राजनबाब घाटे, मारियानो बेलेकारान तेंची टीम जी आहा फूल राजेंद्र केरकरान त्याच्या हाताखाली हे सगळे मेमोरंडम सबमिट केला आणि फूल पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. सगळ्या तालुकांनी एक्सेप्ट केला की आमी मादई खातीर झगडटले आणि आमकां टायगर रिझर्व हो कंपल्सरी जावोच म्हणून, कित्याक आमकां मादई वाचोवपाक जाय जाल्यार टायगर रिझर्व आमकां करचोच पडटलो. आणि आमचो जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तेचे कितें हिडन एजेंडाज आहा ते आमकां खबर ना. पूण ज्या पद्दतीन आयज आमची जंगलां जळयल्या न्हू, कित्याक अशें आमची जंगलां केन्ना जळोवंक नासलेली, ती जंगलां जळोवन हेंच्यांनी कितें सिद्ध केलां तें आमकां खबर ना. पूण त्या जनवरांक आयज आमचे गळे रेडे म्हणनाका, कोले म्हणनाका, रानडुकर म्हणनाका, लोकांचे भितोडे घेतात. कळ्ळें तुका ही परिस्थिती. आयज जे सरकार आहा हे पर्यावरण प्रेमी सरकार न्हू, आमी हे सरकार जे आहा हे पर्यावरणाचो सत्यानाश करपी सरकार. आमी सांताक्रूज मॅनग्रुव्ज कशे मारून उडयल्या केमिकल घालून, आयज ते दिसता सारखे वस्त्र हरण जाला आमच्या आवयचे, आमच्या मायभुमीचे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसाव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मॉन्सुना आदल्या पावसान गोंयच्या कांय वाठारांनी नेटान हजेरी लायली. नावेली महामार्गार झाडां पडिल्ल्यान येरादारेक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. रस्ते कुशीच्या भिरांकूळ अवस्थेंतल्या झाडां विशीं कागाळी लेगीत केल्यो. अधिकारी पळोवणी केली पूण झाडां आसात तशींच. सरपंचान निरशावणी उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतां तुमी पळयतात जें घडपाचें आसा हें घडटलें. हेका कोण थारावपाक शकना. पूण काल जो सायक्लोन जालो, पावस येयलो, वारें येयलो, घडघड येयला, ह्या वाऱ्याचेर हायवे जो जर वरभर सुमार ब्लॉक उरली. ही ब्लॉक उरपाक कारण कितें काय म्हळ्यार ही रस्त्या वयलीं झाडां ही कितलींशीं वर्सां जालीं ही कट करपाक दिल्ली पूण ही आज पर्यंत कट जाली ना. आतां हेजेर चूक कोणाली? हितूंक जबाबदार सरकार आसा, जी ऑथॉरिटी आसा ती आसा. हेजेर कितल्योश्यो कमिटी काडल्यो, कमिटी काडून इन्स्पेक्शन केलें आनी अशें उतर दिलें की त्या कमिटीन की येतो पावस म्हणल्यार न्ही कट करता म्हणून या ट्रीम करता म्हणून. पूण आज पर्यंत तेजें एक पान सुद्दां हेंच्यान हालोवपाक जालें ना. आनी आज अशें करून ही झाडां पडपाक लागल्यात. ही पडपाची बरी आसा. दुसरें जी झाडां पडटात ती मनशाचेर पडटात, गाडयांचेर पडटात. आनीक हायवे आसले कारणान ही हायवेचेर पडटा आनी हायवे ब्लॉक जावन उरता. लोकांनी आपल्या जीव ह्या झाडां खातीर वगडावप काय कितें? सरकारा कडेन हेजो प्लॅन म्हणटा ना. प्लॅन आसलो जाल्यार हें अशें जायना आसलें. तेंचे फुडें आसा ती एक कमिटी काडपाची, ह्या कमिटी पयशे मोडपाचे, गाडी दिवपाच्यो आनी इन्स्पेक्शन करपाचें. जर इतलें तुमच्यान करपाक जाल्यार तुमी कित्याक घेवन बसले? आसूं सोडा तुमी आनी अशें दवरात. लोक मरपा आसल्यार मर न्ही. तुमी व्हडली व्हडली एक्ट काडटा, कायदे काडटा, 15 वर्सां गाडी उडयता म्हणटा, भायर उडयता म्हणटात. हे पयलीं सारके जाग्यार उडया आनी मागीर ताका हात घालात. ही हायवेचेर अशें केन्ना उरोवंक जायना. पूण तुमच्यान ती सुद्दां झाडां आसा ती सायन डेंजरस आसा ती सुद्दां तुमच्यांनी कट करपाक जायना. तर बारीक लोकांनी कितें? बारीक लोकांनी फक्त आपल्याले रीण काडून पयशे मोडून दोतोरागेर वचप. हांगा आज जे पंचायतीची बॉडी आसा हेणी अपील केले कडेन आसा सरकाराक की बेगीच्या बेगीन ही जी आसा झाडां कापची म्हणून. ना जालें जाल्यार आनी जो पावस येवपा आसा तेन्ना कितें जायत सांगूंक जाय पडना. मातशें आनी हेवी वारें जाल्यार पडलें आनी कोणाचेर पडलें आनी कितले जाण इंजर्ड जातले कोणाचेर सांगपाक जाय. सो आज हायवे डिपार्टमेंटाक फोन केल्लो म्हणजे तुमी तरी कातूर ना जाल्यार आमकां तरी कातोरपाक दियाय, परमिशन दियाय आनी मागीर तो पेमेंट आसा तो मागीर करूया तुमी. आमी रावन उबी रावन कातून घेता. ते ट्रॅफिकाकूय बंद करपाक पडटा, इलेक्ट्रिसिटी बंद करपाक पडटा. सो सगळे डिपार्टमेंट्स कॉर्डिनेट करून कातोरपाक पडटले. सो वी नीड गव्हर्मेंट सपोर्ट फॉर दीस. आमच्यान एकल्याच्यान करपाक जायना आनी एश म्हणपाक जायना अरे एक्सिडंट जालो म्हणटरी पंचायत उठवली काय म्हण. आतां उठले ना. पूण आमी सदांच जागृत आहा. पूण आमकां दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक गेलो सपोर्ट मेळपाक जाय. आज कितें सांगला इंजिनियरान? सो इंजिनियरान आज सांगला पेपराचेर बी तेमी दिलां दे वील टेक अ टेंडर म्हण झाड ट्रीम करपाक. बेगीनू केल्यार कित्याक म्हाका सदां 2 वर्स पयले ते कोतले मारले. आमगे जेन्ना एडिशनल कलेक्टर संजीत रॉड्रिक्स आसलो तेणें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी आमकां सांगलेलें ती जाता तितून बेगीन ती ट्रीम कोतले कातूतले म्हण. पूण आज पासून कांय जालें ना. एका मागीर सदां 2 वर्स सुमार जालें. सो वी आर वेटिंग इन होप. काल भरपूर त्रास पडला. फ्रॉम मॉर्निंग आमी सारकी आमच्या पांयाचेर हिंग जावताय. सी इट इज अ नॅचरल कॅलेमिटी. काल कितें जालें तें आनी एशें कोन्न घोडे आयकोन रोखडें आनी जावचें शेकोता. बट एवरीथींग हॅज टू बी इन प्लेस. ऑल दीस वर्क एंड ऑफ एप्रिल और स्टार्टिंग ऑफ मे सोगलें तो दवरून जालोलें. फॉर एग्जाम्पल ओके हो रूख आसा तो सारको बेंड जाला आनी तो पड जाल्यार कोणाचोय जीव घेवन वयतलो. एक मोटराचेर लोकां घराचेरूय पडटलो. घराचेरूय पडटलो सारको. आतां इतू तेंप जालो आमी सरपंचान सांगिल्ले ते भाशेन इतू एप्लिकेशन कोली फॉरवर्ड कोली कातोतले पूण कोण कातोनाय. आय डोंट नो वाय द गव्हर्मेंट इज स्लीपिंग. दीज आर द सिरियस इश्यूज which need to be tackled. Please, I request all the departments to coordinate and take an action as fast as possible. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. IGAL मार्शल आर्ट्स पयली इंडो नेपाळ कराटे ओपन चॅम्पियनशीप आंध्र प्रदेशात जाली. हे सर्तीत हेर राज्या बरोबर गोंयांतल्यानय भुरग्यांनी वांटो घेतलो. सर्त 27 आनी 28 मेक आंध्र प्रदेशांतल्या स्वर्ण भारतीय इंडोर स्टेडियमात जाली. वांटो घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी सुमार 3 भांगरा, 5 रुपया आनी 8 कांस्य पदकां सयत सुमार 16 पदकां जिखल्यात. पूण खेळगड्यांक फावो ती मजत संबंधीत विभागा कडल्यान मेळना हाची खंत उक्तायल्या. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. IGL मार्शल आर्ट
ही ज्या गोंयची टीम जी आसा कराटेची ही इंडो पाक जी नॅशनल गेम आसा ह्या गेमीची चॅम्पियनशिपाक गेल्ली. ही चॅम्पियनशिप जी आसा ही आंध्र प्रदेशात जाल्ली आनी ह्या आंध्र प्रदेशात जी गोंयची जी टीम गेल्ली कराटेची हेणी 16 जी मेडल आसात ही हाडले कडेन आसात. तेतून भितर 3 गोल्ड मेडल आसात, 8 ब्रॉन्झ आसात आनी 3 सिल्वर आसात. ही भुरग्यां हांगा साकून आंध्र प्रदेशाक गेली पूण ह्या भुरग्यांक खंय तरी सरकारा वटेन एक तेंको मेळपाक जाय आसलो. हो तेंको खंयच मेळ्ळो असो दिसना. आज ती गोंयांत पावले कडेन आसात आनी आज ती उलयता आसतना तेणी आमचे कडेन सांगलें की आमकां किती डिफिकल्टी जाली, किती त्रास जाले, हेजेर सरकारान मातशी खंय तरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान हेजेर कितें तरी उपाय करचो. ती जर हांगा आंध्र प्रदेशाक वता जाल्यार तांकां तिकेट मेळना. तिकेट मेळना जाल्ले कारणान ते त्रास जातात. तांकां लास्ट टॉयलेटी जाग्याचेर बसोन तांकां येवपाक पडलें. पूण एक वटेन सरकार म्हणटा की स्पोर्ट्स आमी भुरग्यां खातीर स्पोर्ट्स तयार केल्या पूण हो स्पोर्ट्स तयार करतलो कसो? अशें जर जालें जाल्यार स्पोर्ट्स तयार जातलो. हांगा खंय तरी सरकारान गंभीर्यान विचार करूंक जाय. तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा वो यंग आसा, हेणे लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां कितें तरी मदत करपाक जाय. पूण हांगा मदत अशी तांकां कांयच मेळना. आतां ही मदत मेळटा कोणाक? जे खेळनासल्या मनशाक मदत घेवन वतात पूण खेळटा त्या भुरग्यांक कांय मेळना. पूण खंय तरी हांगा जी मदत मेळपाक जाय ही मदत तांकां दिवपाक जाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान. ना जाल्यार ही भुरगीं आमची मुखार पावतली कशी? आज इतली मेडल हाडप कराटेक कितें मेळटा काय मेळटा पूण आमकांय खबर ना. पूण ही हाडप ही कापासात ही गोंयची भुरगीं जी गेल्ली हेंची कापासात हेणी नांव काडून दवरलें. पूण हांगा खंय तरी ऑथॉरिटी फाटी पडटा. ह्या ऑथॉरिटीन हांकां हेल्प करचो आनी बरी टीम गोंयची जी सगळी हेजेर पावण्यार पावची अशी करची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. सगळे 13 केंद्रांमध्ये फकत मडगाव आणि सांगे वाठारात काल रातया पावसान हजेरी लायली. दर्यादेग वाठारांनी कुपां दाटिल्ली आसली तरी अजून पावस पडूंक ना. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज कांय कडेन पावस जोडूं येता जाल्यार कांय वाठारांनी पावसाक जोगलांचो सांगात मेळटलो. लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.